जेशी बापा म्हज्या काळी जोडा तुका भरवसन तुजेशी आयला बापा आशीर्वादी म्हाका बापा म्हज्या बक्षी म्हाका राजी जावं खावा शेता आसतान हांव ही जिणी बदलून बापा हांव तुज्या मोगाची येता हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या काळी जोडा तुका सर्वसन तुजेशी आयला बापा आशीर्वादी म्हाका आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं सर्वेस्परा तूं सगळ्यांची काकूळ करताय आनी तुवें रचल्याय तांचो कसलो सुराग धरिनाय मनीस पातक रडत जाल्यार ताचे पातक तूं विसरताय आनी ताका तूं मोक्षिताय कित्याक तूं आमचो सर्वेस्परो देव प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा आत्मीक दुस्मना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट ओंदवण्यो आमी दमोवन दवरूंक जाय ह्या खातीर प्राचीत काळाची दंडवण आमी आज सूर करता ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बोळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैते वोन कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचेपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सर्वेस्पर म्हणटा उपास करून रुदान करून हसकार हुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सस्तीक आनी दयेन भरलेलो आनी क्यास्त आमचे विशीं तो सुरसुरता कोण जाणा तो आपलें मन बदलीत सुरसुरत आनी आपल्या फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वचत तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्न बलियो आनी पिवनार्पणां भेटोवंक शकतल्याक सियोनांत एक तुतरी वाजया एक उपास परगट करा एक संभ्रमीक जमत आपया लोकांक एकठांय करा एक पवित्र सभा जमया मालगड्यांक एकठांय करा भुरग्यांक जमा करा दुदाच्या वळशांक पर्यंत न्हवरो आपलें कूड सोडूं आनी व्हंकल आपलो फलंग द्वार मंटपा आनी वेदी मदें याजक आनी मोन्यारी रुदान करूं आनी म्हणो सर्वेस्परा तुजे परजेची दया कर तुज्या दायजांक केन्नाक पात्र जावंक दिनाका राष्ट्रां तांच्यो केपड्यो खरी जावं तांचो देव खंय आसा अशें म्हणून राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपली परजेची काकूळट केली देवाचें उतर हें आमी पती सोम्या तुजी काकूट मागता आमी पती सोम्या तुजी काकूट मागता काकूदरा देवा म्हजी काकूट कर बोकन वळ्या देवा म्हजी गुन्यांव पुसून काड दूत म्हाका म्हज्या प्रदाच्या कदांतलो नितळ कर म्हाका
म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो आमी पातकी सोम्या काकूत म्हाका म्हजो गुन्या हांव वळखून घेता म्हजी पातक सदां म्हजे मुखार दवरता तुजे वय तुजेर हांव चुकला आनी तुजे मुखार वायट जावन आसले हांवें केला आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता. सांब पावलोन कोरिंतकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांतले देव आमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवे आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे गत नातलेल्या देवान आमचे पासर पातकांचें बलिदान केलें. अशें आमकां तांचे उद्देशीन देवाची नितीवंतपण जोडलेली परजा जायची केली. देवाच्या कामांत ताचेर सहवावरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातान तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात, कित्याक ताणेंच अशें म्हणलां, आयन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें, चडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. असो तो आयन काळ, असो तो सोडवणेचो दीस. देवाचें उतार हें. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. आज तुमची काळजां धरून करी नाका. बगार सर्वेस परसो ताळो आयकयात. बगार सर्वेस परसो ताळो आयकया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. सर्वेस पर तुमची सवी आसू. तुमच्या सवे आसू. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजूनो आपल्या शिसांत मुळे तुमच्यो भक्तीच्यो कोरण्यो मनुश्य मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीनाशें सत्राई घेया. ना जाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाबासो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपटी सिनगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत हांव शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुठान जावं आनी गुठान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपाट्या सारकी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनोगोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावून मागूंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत उकडा भितर रीग, दार धाम आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतना खपाटे बरी तुमची मुखां भावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपल्या सारकेंच भंगयतात.
खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक थेल घाल, तुजे मुखामोळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. देवा आमच्या दयाळ बापा, खालतें जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी फातक रडून प्राचीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुजे दयाळेन आमच्या मागण्यांक खान दी. हो गोबर घेतिल्ल्या तुज्या साकरांचेर कणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राचीत काळाची दंडवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पास्काचो गोठ नितळ काळजांनी संभ्रमूंक आमकां पावय. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Bogosomia Patkamoji Bogos Bogosomia Patkamoji Bogos Kakut moji karye deva Aganit kakuti. दोगा सिस्टरां भायर पोर्टिको वसा दोगा सिस्टरां भितर मागीर गलयेत भायर दोगा पोर्टिकोंत वसा. Bogosomia Patkamoji Bogos Kakut moji karye deva Aganit kakuti. Aprat moje kadsar pus moje paubi moti. Bogosomia Patkamoji Bogos Bogosomia Patkamoji Bogos Gumiao mozo dukar somia kartoni tarmaka abrat moje hawar kana pathak moje rarta. Bogosomia Patkamoji Bogos Bogosomia Patkamoji Bogos Bogosomia Patkamoji Bogos. भावाची प्रार्थनेल्यान दयाकर मुखार येवचे भाव भयणीनो प्राचितचो काळ मागण्याचो भक्तीचो प्राचित जावचे खातीर उबे रावया. आमची प्रार्थना देवाक आमी आतां भेटोवया. आमची सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी खऱ्या प्राचिताच्या मनोभावान जियेवन तांच्या आदीन दिल्ल्या सरपर्जेक भगेवंत करूंक गरज आशिल्ली कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी लोकांच्या समस्यांक परिहार सोदून दुबळ्या धाकट्यांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक उदार मोन लाभय म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या समेस्त पिडेस्तांनी जेजूच्या कश्टा मरणाचो उडास काडटना तांचे कश्ट धैर्यान सोसूंक आनी उदार मोनान आमी तांच्या कश्टांक परिहार सोदूंक आदार दी म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. समेस्त युवा जाणां थंय क्रिस्ताचे शेगूण आनी मनोभाव रुपीत कर. तांच्या फिरगजेच्या कुटुंबाच्या
आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर तांची युवा सकत गळसूंक तांकां कृपा दी म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी सर्वांनी ह्या प्राजीत काळार सडीत मागणे करूंक दिसपडते पवित्र पुस्तक वाचून त्या प्रमाणे जियोंक आनी उपास दान धर्मा मुखांतर आमची जिणी बदलोवंक कृपा दी म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमी तुज्या मुखार उसारल्यो आनी उसारूंक जायनातल्यो त्योय गरजो तूं आयकोन फावो ती जवा फावो कर. ह्या मागणे आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कीर्ते दिव आमी तुका जावन आमची काणी मोगाळ बापा जावन आमची काणी तुज्या पाकी भुरग्यांतय मोग तुजो आदी मोगाळ बापा मोग तुजो आदी बापा आमचे म्हणले कितें बापा जावन आसा तें तुजें आमची काणी जावन आमची काणी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सैर पदवीदार देव बापा मानतात असले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्र बलिदान आपल्या मनाच्या नेहमीक आमच्या नक्या पवित्र दवात सर्वेस्पर मानून कोणवळ्या बापा प्राचित काळाच्या सुरवेको यज्ञ आमी तुका दाबाजान समर्पिता. प्राचिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आमच्यो कोट्यो वंदोवण्यो दमोवंक आमकां बोळ आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितळ जावन जेजूच्या कश्टा मरणाच्या संभ्रमान भोगतेपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सैर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासोवंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या पैद्यासो आमचे कुडीक आमी दणवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय. आमची मनां ऊंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सस्याचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय 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 उंचगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय
गे तुका जय 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 उस गे तुका जय. बापा कोरोसू तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धडून इंद्रिणी पवित्र कर म्हण मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुबी घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तीच बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुबी घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशे बसोत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतो सो गुड पोर गोठूया. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मुरये देवाचे माये सांगाती भगवन जुजे तिजो पोती भगवन धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सतनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेसूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वनंदने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडोंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची बातकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सहजकाय आमकां दी. सर्गेचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाई. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देश घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोडान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात.
देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काढता ती ह्या शेळीच्या जीवनाक पयल्यान ती सुभागी. Che devorte sumia tuka sevche durbolya khazamuja tuga swagat kache rastuje anandache Devi Santos Divce Favozala Makate Tujhe Save Raushe Sumya Tujhe Pakyeta Sadas Tujhe Parvasta शांति प्रीति जीवन मुझे सदा जिएगा सौम्या तुझे पाद्यता सदा तुझे परवस्ता शांति प्रीति जीवन मुझे सदा जिएता मस्त तुझे मोगन दिले करता पुरुष आमचे विरगते तुझे जरा केवल होते जी दिवचे दायसे करे आमचे सोडवो हेचे दिला आमका बापांते तेरे क्वोटाचे सौम्या तुझे पाक्यता सदा तुझे परवस्ता शांति प्रीति जीवन मुझे सदा जिएता सौम्या आज त्याच युकारिस्तीक क्रिस्ताक आमी घेतला अस्कत आमच्या मदें तो आयला आनी विशेष आराधन आशिर्वाद आमी घेवंक वेता कशें ते उठोवन फाटीं धैर्यान गेले की आमचें तावन पयस जाल्लें तें धैर्य परत आमकां फाटीं मेळच्या खातीर आमचे बिजुडाय सुडसुडाय जावन बदलोवच्या खातीर
आमची अस्कत काय आशीर्वाद जावन बदलोवच्या खातीर या येवकारिस्तान सोम्याक आमी आराधन करया. बाबा सांगाता आराधनाचें गीत आमी ह्या घडये गायता आसतना सोम्या तुका आमी आराधन करता. निर्गमन ग्रंथ 23-25 सांगता तुमी म्हाका एकल्याक आराधन करतना तुमच्या काणा जेवणाचेर आशिर्वाद घालता, भुरग्या माणांचेर आशिर्वाद घालता. खेस्तीची मारीची पिडा तुमचेर येवची ना. तुमी येवच्या वाटेर आशिर्वाद पळयतल्यात. तुमच्या गांवाचेर आशिर्वाद कितेंच मारेकर विघ्न खर्ग तुमच्या गांवार येवचे ना. तर तसो सोमी आमच्या मदें आसा. एम्माऊस वाटेर चलुल्लो तांच्या सांगाता मोयचे ताव न्हू प्रवाद्यांनी सांगलेल्या विशयांत तांकां शिकोवन दिल्लो तो. सगळ्या पवित्र पुस्तकांनी आपणा विशयान बरोवन आसलें तांकां दाखोवन दिल्लो तो. आनी तांच्या सांगाता तो रावोंक गेलो. तांच्या सांगाता तो बसलो. तांच्या सांगाता ताणें उंडो घेतलो. ताणें देवाक अर्घां दिलें, उंडो मोडलो आनी तांकां ताणें वळोवक दिली. आराधने ತಂದೆಯೇ, आराधने ಯೇಸುವೇ, आराधने आत्मने, त्रिएक देवने. आराधने ತಂದೆಯೇ, आराधने ಯೇಸುವೇ, आराधने ಯೇಸುವೇ, आराधने आत्मने, आराधने आत्मने, त्रिएक देवने, त्रिएक देवने. परत एक कोटी संकट सांगता आराधने ತಂದೆಯೇ, हात वयर उबारून आराधने ಯೇಸುವೇ, आराधने आत्मने, त्रिएक देवने. आराधने आराधने नन्नेसु देवनिಗೆ, आराधने आराधने नन्नेसु राजनिಗೆ. दुनिया तुमच्या काळजाच्या दवरया. सरकार तावन देवून आयलो देव तो ಬರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಭುಜಿಸುವವರು ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವರು. ಯೇಸುವೆ, ಇಂದು ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಭುಜಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆರಾಧನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೂ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೂ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ, ನನ್ನ ಊರಿನ ಮೇಲೂ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಯೇಸುವೆ, ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹಾಡೋಣ. ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು. ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು, ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ. तुम्ही हात वयर उबारून काळ जाता आमच्या भुरग्या कुटुंबाचेर तुमचे आशीर्वाद हे रीतीने तुमची कृपा आमच्या गावाचेर, आमच्या वाड्या जमतीचेर, आमच्या भुरग्या मंडळीचेर, आज संदेशाच्या सुस्त्या नाडकोळ्याचेर.
आणि हे पोटी वडा जाण्या सक्कर सांगता ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಏಕದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ पूर्वजांनी केले मन्ना मरण तांकां सोडले ना तुका सेवलो हरी एकलो तो मरण देखचो ना जेजू ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ सक्कर सांगता आराधने बाबा आम्ही तुझा आराधन करता आमचे सगळे जीवित तुला समर्पण देता आत्मने आमचे रीते तुझ्या पकडाचे आशीर्वाद घाल या तुझ्या भरतीचे आशीर्वाद घाल आराधने आराधने येसुवे आराधने आत्मने जेजू मुखार दोन्ही हात तुमचे उक्ते दारा अशे उक्ते दारा म्हाका पळया म्हणजे सांगता मागया समिया जेजू हे आमचे हुसायिल्ले हात आशिर्वादांनी बरो आमी तुजेर पातयेवन आयल्या आमकां कुडीची मोतीची आत्मीक भलायकी फावो कर जेजू तुझ्या गायांनी आमकां भलायकी लाभता तुझ्या रक्तान आमकां सुटका लाभता तुझे नांव सर नांवां प्रास वर्ते नांव जेजू त्या नांवाची सकत त्या पयल्या दिसा रेतेरेंत हांवें अनभोग जोडचे बरी कर जेजू मुझे भितराचे उणेपण पयस कर तुझ्या सक्तेन म्हाका भर म्हजी कूड म्हजो आत्मो म्हजी मोत नितळ कर एक निर्मळ मन एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी तुजो आत्मो म्हजे तावन काडून व्हरी नाका जेजू तुजी दया म्हजेर देवोन येवन दी आयच्या दिसा तेरे
रेंत ह्या रितीरेक म्हाका सगळोस तुका समर्पण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. तुमचे दोन्ही हात तुमच्या तकलेचे दवरा. तकले तावन पायापर्यंतचे हर एक विश्व जेजूक समर्पण दिवया. आमचे हर एक विश्व गरजेचे म्हणून पावल सांगता. बोटान सांगोंक जायना, हाता तूं म्हाका नाका, या पाय तूं म्हाका नाका. हर एक विश्व्यांक देवान एका कारणा खातीर रचलां. ते दुरुपयोग करचे नाकात. खंयच्या विश्वांनी पिडा आसा ती जेजूक समर्पण दिया. देवाक हर एक कळीत आसा. मेल्ल्या लाजाराक जीव दिल्लो तो, त्या शिरांनी हाडांनी सदांनी सकत दिल्लो तो, आरिगराक घूट केल्लो तो, 38 वर्सां तळे लागीं आसलेल्या आपल्याक जीव केल्लो, नीट केल्लो तो, मेल्ल्या जायरेचे दुवेक जीव दिल्लो तो, तुझ्या मेल्ल्या शिरांनी कुडींनी हाडांनी सदांनी आशीर्वाद करूंक शकता. एम्माऊस वाटेर तांचे सांगता तांचे मरून गेले आत्मीक जिवी ज्वाळ केल्लो तो. म्हजे आत्मीक जिवी ज्वाळ कर सोम्या. तुझ्या तकलेचेर हात दवर. सोम्याचो स्पिरीट, सोम्याच्या नावाची सकत, सोम्याच्या उतराची सकत, सोम्याचे रगत तुझे तकलेतान पाया पर्यंत ते देवून येऊन दी. हे येवकारिस्त थावन वळटा ताची पेकोवण, ताची कृपा, ताचे आशीर्वाद. तर आमी भावार्थान आमच्या तकलेचेर हात दवरनो आमी स्तुतीकार मागया. हांगा दोगी याजाक तुमच्या कुशीन आत उबारून तुमच्या खातीर ते मागतले. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान हालेलुया व्हडे सुबदान तकलेचेर हात दवर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर बाबा कडेन काकुळदारा तुझ्या नांवान हांवें शिकयला. तुजी सत्ता हांवें कळीत केल्यान आमकां आमच्या याजकी दीक्षेत तुवें सांगले जे कितें तूं बांदताय तें बांदता, जे कितें तूं सोडयताय तें सोडयता. रुपया पगार म्हजे दैता. त्या भुरग्याचो बोवार कट कर, मागणें जिवीत कट कर, कुटुंबाचे समस्या पयस कर. शेजू हे अडचणेता राखून दवर, बंदपण राखून दवर. तुज्या रक्तान तूं नितळ कर. मरणांतली पिडा, कुडीच्यो पिडा, मोतीच्यो पिडा, हत्ती पिडा पयस कर. शेजू बोलती लटाई दी. शेजू सकत येऊन दे, अभिषेक येऊन दे. हालेलुया 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 हालेलुया. ये देवड़ा सक्रामेंट कोणवळ्या बापा प्राचित काळाचे आमचे दंडवण तुका मानू आणि तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वखद मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचे आमकां बोळ मेळू. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी.